आयज तिचे चेडू संवसारान ना. इट्स बीन 5 years. बिफोर टेकिंग नॉनसेन्स एक्शन नाका जाल्ले एक्शन संवसारान घेवच्या पयलीं मामी कडेन उलया. सगळे फावटीन सांगतात भुरगीं पूण एकदां तांकां लायफान कितें डिफिकल्ट लागता आसतलें आमी सांगूंक शकना. लव बर्ड्स नो. लवबर सगळे गोवा ब्रीड पॅरट, अमेरिकन पायनॅपल कनूर, अरे मागीर वा. आफ्रिकन पॅरट. कितले आहा गो हांगा. हेवन मुगो सारखे. तुम्ही येवन घेवचे हांगा घे म्हणून आसा. बायक बाबडीची वाव अबे एका पळय पिया 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 बरे आहा ते पिवंक मेळटा ते पळय विचार नाल्या फकाणा न्हू खरेंच. ना हे पळय कितले कितें कितें आहा पळय. हे पळय नुस्ती पळय तुमकां दाखयता. होय. आणि ही पहिलूशी बारीक बारीक. अरे हांगा पळय बारीक बारीक आहा. म्हाका हे लायक जालें. तुमकां कितें दाखयता पळय आतां. पळयला. वय कितले तरेचे नुस्तें गो हांगा. रेल्वे कशें म्हणटा पळय ते मॉमीशी. हे पळय हांगा आहा. अरे बाबा माझ्या. अबे आम्ही गोरंग गेल्ली पण त्यांना आमका तो असलाच कसो थंय गावलेलो ते गावलो तुका. ओल्लो तुका ते हेजेर भायर गावतलो. असलाच का गावंक नासलो. ना पळय. हेंका पळया. पात्रांव. कितले आहा गो हांगा. हेवन मुगो सारखे. हेंका खावपाक बीन कितें. खूप कलर असता खोकल्यात हे पॅरट खूप दिसता येल्लो कलर. हे कसले हे पळय हे हातीन धरपी तू हो. कोळा ते कोळा ना. आणि हे अमेरिकन खय. हे अमेरिकन आणि हे आफ्रिकन. हे पात्रांव आफ्रिकन. होय पियाता मगो तो आफ्रिकन. तेका पळय हो पळय कोल्लो चलता चडटा तो कुल्लोच रायडर गो. बरे असता ते. कोणाक जाय जाल्यार सांगात हा. हांगा येवपाचें. खंय गेलो बोर्ड आमचो. आमच्याकडे लवकर सगळे गोवा ब्रीड असता. पळय. गोवा ब्रीड म्हणजे कितें हांगासर येवपाचें तुमकां जाय जाल्यार. आज तुका हांगा येवन कशें दिसलें. म्हाका खूप बरे फील झाले. कित्याक. बरे दिसले म्हाका एका मेळोन. हे पळय आमच्या स्वीटार्टाक मेळोंक येयले आमी. ओके सो गाईज तुमकां सांगूंक सोदता आयज हांव येयला आसनोड्यान हे थोडे बिचोलेच म्हणा तुमी. आनी तुमकां हांव सदीच सांगता आमच्या व्हिडिओनी न्हू तुमकां सदीच सांगता माय पाय जे स्ट्रगल करता खबर आहा तो स्ट्रगल न्हू तुमकां आतां कळना. तुमकां केन्नाच कळना. तुमी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता कोण गाडी घेवन मस्ती करता म्हाज्या भाशेन. ओके कोण आनीक कितें करता कोण आनीक कितें करता. आपणाच्या लायफान लोक न्हू बिजी आसता हे ते करपाक. पण तेज्या फाटल्यान आमी जेन्ना गाडी घेवन भायर सरता आपणाचो चेडो येतलो काय ना. खंय गेला काय आपणाचो चेडो. फाल्यां येतलो काय ना. रातचो पावतलो काय ना. एक्सिडंटाची खंयची न्यूज आयकोंक येयली. अरे ते चेड्याक फोन मार चेडवाक फोन मार. पळय तो खंय आहा तो पळय. नाका जाल्ल्यो गजाली आयकोंक येता न्यूजार. तुमकां मरे 1000 फावटी सांगल्यार तुमकां कांयच कळना. आयज तिचे चेडू संवसारान ना. इट्स बीन 5 years. 5 years तेज्या वांगडा चेडू घरान ना पूण घरान आसा कशें दिसता. आतां पळय हांगासर ती बाबडी एकलीच बसलेली आसता आपणाच्या शॉपार हांगासर बसलेली आसता आनी आपणाचो हे पळयता बिझनस सांबाळटा. खंय तरी अशें दिसता ताका आतां येतले चेडू म्हणून. हे दारांतल्यान आतां चलोन येतले आपणा कडेन येवन उबे रावतले बसतले टायमपास करतले. घरांतले जे मेमरीज आसता खबर आसा घरा कडेन गेले आपणाचे चेडू आसतले आतां रांदतली आमी दोगांय मेळोन. तुमकां खरें सांगता काय जेन्ना आय हर्ड अबाउट हर तेज्या चेडवाचें आयकल्यान आय फेल्ट रियली बॅड. इतलें वायट दिसलें म्हाका हांव तुमकां सांगूंक शकना. कितें म्हणूंक सोदता तूं कितें सांगूंक सोदता हेच्या बद्दल. आवय बापाय शिवाय चडशे आवय शिवाय न्हू तुम्ही समज संवसारान ना जाल्यार कोणाक इतले दूख जायना. केन्ना दूख जायना. सारकें तुगे कितें सांगूंक सोदता तूं जे ल्हान ल्हान आमचे यूथ आसा मस्ती करता म्हाज्या भशेंतले. हांव म्हणटा तुका म्हाज्या सारखे. ओके जे गाडयो घेवन भायर सरतात फास्ट चलयतात आनी कितें करतात. कितें सांगूंक सोदताय तूं. मायचो फाटल्यान आमी भुरगे मस्ती करता माय कितें जाता फाटल्यान. खूप त्रास करून व्हडली करची पडटा न्हू भुरग्यांक. आनी अशें कितें जालें काय खूप दूख लागता मागीर. दूख लागता. गायज तुमकां सांगूंक सोदता
एक टायमार जेन्ना तेजे चेडूं आसले एवरीथिंग वॉज गोईंग ग्रेट. यु नो मस्ती करप, फकाणां करप, भोंवोंक वचप बायकार बसोन दोगांय, यु नो म्हापसा वचप, बिचोले वचप, मार्केटान वचप, आनी कितें करप, फार्मार वचप, यु नो एवरीडे रुटीन. पण कोणाची नजर लागली तूं जाणा बाबडे. तुमकां खरें सांगता काय, जेन्ना म्हाका तिणें सांगलें आपणाच्या चेडवा वांगडा कितें जालें पळय तें, आय फेल्ट रियली बॅड. तुम्ही भुरगीं तुम्ही सुदरानात, तुम्ही भुरगीं आयकानात. तुमच्या भुरग्यांक तुमकां मरे कांयच पडलेलें ना, आवय बापायचें केन्नाच कितें पडलेलें ना, खरेंच तुमकां काय पडलेलें ना. कितें म्हणूंक सोदता तूं? म्हाका खंय एक आवयचें एक दूख आसता पळय ते आवयच समजूं शकता. आमकां अशें तोंडान सांगलें म्हणून जायना तें. केन्नाच जायना, केन्नाच जायना. जायना. हांव जितलें आतां पळय तिचे कडेन येवन बसला, तुमकां खरें सांगता, तिणी पळय आपूण बसता त्या जाग्यार आपणाच्या अंकिताक बसयला आनी ते हांव तिका नोट करता इतलें उगत. ती म्हणटा तिका हें दिसता मनांतल्यान आपणाचें चेडूं येयला खंय, आपणाचें चेडूं येयला खंय. बाबडी वयता शॉपार वयता, सॉफ्ट ड्रिंक हाडटा आनी कितें हाडटा आनी कितें दाखयता, हे पळय गो बाय, पळय गो, हे पळय गो. आनी एके वाटेन म्हज्या मनान अशें यु नो कित्याक देवान अशें केलें, कित्याक आमी कितें म्हणून. हांव तुका म्हाजे कडेन खरेंच वर्ड्स ना. ती बाबडी आपणाचें चेडूं कहें यु नो धांवता बाबडी, बाय हे गो बाय, पळय गो, हे पळय गो. आनी खंय तरी अंकिताकूय अशें दिसता आसतलें आनी आपणाची मामी जेन्ना आसली तेन्ना ती बाबडी तशीच करी म्हणून. आतां तुमी म्हणटली तेज्या वांगडा बाबड्याक कितें जालें तेज्या चेडवा वांगडा. तुमकां खरें सांगता, हांव तुमकां हे कॅमेरान खरें सांगूंक शकना, म्हाका हें सांगपाचेंय ना. ओके, बट हांव तुमकां इनडायरेक्टली न्हू एकूच वस्त सांगूंक सोदता की प्लीज आवय बापायचें आयका. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आवय बापायचें आयका. भायर सरता आसतना तुमी यु नो चिंता, कितें रॉंग स्टेप लायफान घेवच्या पयलीं चिंता. यु नो आपूण हें आय जस्ट वॉन्ट टू यु नो एंड माय लायफ. आपूण स्ट्रगल करून वाजले, आपूण कामां करून वाजले, आपणाक हे टेन्शनां जाता, जोखमार ही लायफ घेवया, ही पॉयझन घेवया आनी आमी यु नो लायफांतले हें करून उडोवया. केन्ना केन्ना म्हाका अशें जाता, केन्ना केन्ना अंकिता जाल्यार हांव नासलो तेन्ना तेका तशेंच दिसतालें. यु नो आपणाचे आवय बापूय आतां हेतून आपणाक आनी कितें, आपूण लेट्स एंड द लायफ. कितें म्हणूंक सोदता तूं? हय, इवन म्हाज्या मम्मीन सुद्दां म्हाका तेच सांगलेलें. आपूण फुडें आसात नासात पूण कसलो स्टेप तेन्नाच घेवं नाका पळय आनी तेच. स्ट्रॉंग राव म्हणून. स्ट्रॉंग राव तिका म्हणून. खबर आसलें हांव फुडें एकटें आसतलें म्हणून तिणें म्हाका स्विमींगेक, कराटेक सगळ्याक घातलेलें, कित्याक की हांव स्ट्रॉंग रावपाक. स्ट्रॉंग जावपा खातीर. आनी हे जेन्ना असले गजाली आयकता खबर आसा तेन्ना आय डोंट नो वॉट यु नो. देवान आमच्या खातीर इतले यु नो आमचो आवय बापूय आमकां यु नो देवा सारको. आमी देवळान वयता, पांयां पडटा, देव तुमच्या घरानूच आसा. यु नो तुमी देवा कडेन वचून सांगता, देव म्हाज्या वांगडा अशें अशें जालां. तुज्या मामीक सांगा, तुमच्या घरान तुजी मामी आनी बापूय तुमचो देवूळ. तुमच्या मामीक सांगा बाबा तुमच्या लायफान कितें चल्लां, तुज्या मनान कितें चल्लां. म्हाजे मामी म्हाज्या मनान हे चल्लां, यु नो म्हाका प्लीज हेल्प कर. आय कांट सफर. हांव सफर जायना, म्हाज्या मनांतल्यान म्हाका कितें तरी जाता, आय एम ब्रेकिंग डावन. मामीक सांगा, एक्सप्लेन करा. यु नो बिफोर टेकिंग नॉनसेन्स एक्शन, नाका जाल्ले एक्शन संवसारान घेवच्या पयलीं मामी कडेन उलया. कितें म्हणूंक सोदता, सारकें उलयलां मगे हांव. कितें आहा कितें ना जाल्यार आपणाच्या मामीक सांगा, मामी कडेन उलया. आपले मामीचो म्हणजे आपणाक सगळो सपोर्ट आसता. एक्झॅक्टली. डॅडीचो आसता पूण मामी मामीचो आसता. मामी कितें एक मामी एक फ्रेंड कशी. सारके सपोर्ट आसता. सगळो मामीचो सपोर्ट भुरग्याक आसता. कितें जालें, तुज्या मनान कितें आहा जाल्यार मामी कडेन येवन उलोवचें. डॅडीक तरी ना कळटा पसून पूण भुरग्याक आपलो सगळो सपोर्ट. मामीक येवन सांगूंक जाय सगळें. सारकें मगे. पूण सगळे फावटी सांगतात भुरगीं, पूण एक एकदां तांकां लायफान कितें डिफिकल्ट लागता आसतलें, आमी सांगूंक शकना. एक्झॅक्टली. केन्ना ती सांगूंकूय शकना आसतली ते वर्ड दुसऱ्यांक म्हणजे सांगपाचें आसता आमी काय जे उलोवंकूय काय शकना. परत एकदा सांगता, देवाचेर आसा सगळें. हय तर गॉड इज देयर. आनी गायज तुमकां खरें सांगता यु नो, जेन्ना तुमी कितेंय करता, तुमकां हें दिसता लायफान की बापूण आपूण कितें करता पळय तेतून यु नो आपूण कितें रायट करता काय रॉंग करता, आपणा वांगडा कितें वायट बरें जालां न्हू, तुमचे फ्रेंड तुमकां कोण पावचे ना, हांव डायरेक्ट सांगता. खंयचो फ्रेंड पावचो ना, हांव डायरेक्ट सांगता. खंयची भायली फॅमिली पावची ना. यु नो अंकल आंटी कोण कोण कोणाचो कोण ना संवसारान. माय पाय आवय बापूय. आवय बापाय कडेन तर तुमी तुमचे यु नो घरान तुजे कितें लायफान कितें चल्लां तें तुमी सांगूं शकना न्हू. तुमी मनांतल्या मनान मरतात. यु नो तुमकां अशें दिसता आपणाच्या मनांतले फिलिंग्स कोण आयकतलो. तुमी यु नो बिफोर टेकिंग सच अ बीग स्टेप इन लायफ कितें नाका जाल्लें कर, वयर सकयल करच्या परस
मायकडे उलयात आपणाचे नो कितें करतली मामी कितें म्हणून करतली करून करून तुमकां दोन दीस तुमकां बडा 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 करतली घरा कडेन बोवाळ करतली पायक सांगी जाल्यार पाय बडा 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 करतलो बेश्टो बडा 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 करतलो एट द एंड तुमी तेजी भुरगीं सारखे न्हू बडा बडा करतलो 2 दीस जाय जाल्यार 2 काडून काना बरोबर मारली जाल्यार मारली आवयन आनी बापायन व्हडलें कितें आहा बट कितें आहा लायफ इज व्हेरी प्रेशियस डू नॉट प्ले विथ लायफ केन्नाच प्ले करनाका जस्ट लायक दीस हे पळय तुमी हांगासर तुमी आतां नुस्तीं पळयतात हेजी माय कोण ती तुमकां खबर आसा खबर ना ती बाबडी आपणाच्या हितून खेळटात पळय सगळीं जाणां तेंकाय खबर ना कितें चल्लेलें आहा पळय तें आयज ती फीश टँकां ना फाल्यां कोणाच्या घरान एका फीश टँकान आसतली पूण तेंची लायफ आनी तेंची जर्नी म्हणटा पळय ती थंयच वॉटरूच तुमकां भायर काय रावोंक शकना तशें तें माय पाय शिवाय भुरग्यांनी केन्नाच नाका जाल्ले स्टेप घेवन कितेंच हें करूंक जायना बरे भशेन रावूंक जाय सो गायज तुमकां जाय जाल्यार पळय हें घेवं शकता तुमी ओके बर्ड्सांक खातीर आहा पळय थंय फीश टँक आहा धाकटे व्हडले मागीर ते पळय हांगा केदे व्हडले आहा पळय हे पळय हे सगळे फीश टँक तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवं शकता परचेस करूं शकता आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालता हांव तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी घेया सगळे तरेचे फीश बीन आहा हांगा हांगा सगळे तरेचे फीश मेळटा म्हणटा आमी नंबर घालया डिस्क्रिप्शनान कोणाक जाय जाल्यार घेवचे मागीर हय गोवा ब्रीड सगळे लव बर्ड्स न्हू लव बर्ड सगळे गोवा ब्रीड पॅरट अमेरिकन पायनॅपल कनूर अरे वा. आफ्रिकन पॅरट आणि हे कॉकटेल आसता केन्ना केन्ना मागीर लव बर्ड सगळे गोवा ब्रीड बरे हेल्थी व्हेरी गुड आणि फिशीस म्हणटा फिशीस एक्वेरियम फिशीस हे पळय फूड सगळे फूड सगळे तरेचे आहा न्हू तुजे कडेन सगळे फूड सगळे खूप आसता सगळे तरेचे फूड बी तेंचे नुस्त्यांचे बीन सगळे आहा तुजे कडेन आनी ही म्हाका म्हाजी फेवरेट जाली ही आनी पळय हे तुमी येवन घेवचे हांगा घे म्हणून आसा रोडारूच आहा पळय तिचें शॉप हांगासर रोडारूच शॉप आहा तुमकां नंबर घालता हांव डिस्क्रिप्शनान नंबर घालता डिस्क्रिप्शनान आयज आमी ज्या जाग्यार गेल्ली तिका मेळोन न्हू आमकां खूब बरें दिसलें न्हू स्पेशली अंकिताक आनी अंकिताक तेणी खूब बरें कितें समजयलां इवन म्हाका कितें रॉंग लायफान रॉंग स्टेप्स घेवच्या पयलीं कितेंय करच्या पयलीं 10 फावटी चिंत सारकें न्हू सारकें आनी कितें तेणी सांगलां पळय तें खरेंच सांगलां आनी गायज परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता मम्मी डॅडीचें आयका मम्मी डॅडीचें आयका नथींग इज मोर प्रेशियस दॅन फॅमिली आनी कसले नाका जाल्ले स्टेप्स लायफान केन्नाच घेवं नाका ऑर एल्स कितें सांगू तुमकां गाडी फास्ट चलोव नाका गाडी फास्ट चलोव नाका परत सिगरेटी हितूनच वचो नाका हितूनच बाबा वचो जे नाका. हितून तुमकां फुडें फ्युचरान हार्म आसा हार्म जावपा सारकें तुमी तुमच्या जिवाक कांय करूं नाका आनी बरे भशेन रावा न्हू हांव कितें म्हणटा आनी येस गायज आयज गेली आनी आमकां खरेंच बरें दिसलें खूब आनी खूब तिजे कडेन बरे बरे बर्ड्स आसा बरे बरे कितें म्हणटा ते फीश आसा एनिमल्स दुसरे दुसरे पक्षी बरे बरे न्यू तरेचे फीश आसा फीश टँक आसा मागीर पक्षी दवरपा खातीर ते हें आसता पळय तेंचे कितें म्हणटा ते आमची केज कशी ती आसा मागीर तेंचे कडेन फूड आसा तेजे हेजे बर्ड्सांचे फूड आसा आनी कितें म्हणटा ते आमचे फिशाचे आसा सो तुमी जाय जाल्यार परचेज करचे हांवें थंय नंबर घातलेलो आसा डिस्क्रिप्शनान आनी स्क्रिनीरूय येता आसतलो नंबर तुमी परचेज करा आनी चॅनलाचेर नवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब आनी हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय सबस्क्राईब करात गायज आणि बेल आयकन दामा टाडांग करून